हांव हांगा मिटिंगे हाजीर जाल्या की हे डबल ट्रॅफिकाचे इश्यूआ लागून आमकां एकदम त्रास जाताय. आमकां भायर सरोंक सुवात ना. सगळे सायडीनी बंद आहाय आमी. ड्रेनेज सारकी ना. पोल्युशन प्लस आवाज जाता आमच्यान सोसूं जायना. गुड्स ट्रेन वयता आसतना जे पोटचे पडटाय ते तेंगे प्रॉपर्टी न्हू आमगे प्रॉपर्टीन पडटाय. सारके व्हडले व्हडले पोटचे आनी आमकां डबल ट्रॅकिंग आनी कोल नाका. आतां आमकां आश्वासन दिलां आमच्या MLAन की आपण इन्स्पेक्शन करून हे आमचे सुटावे करून सोदिता. हांव देवा कडेन मागता हे आमचे सुटावे जावन आमकां सुसेग मेळ्ळ्या. आयज जाला की मोबायलाक आमकां ऑनरेबल MLAन आपयल्ले म्हणजे आमगे हिंग रेल्वे काम चलता तें आमकां डिस्कस करपाक कसलें काम तें आमकां कळपाक जाय. तेणें सांगलां म्हणजे कितें कलेक्टर गेले सांगता तुमकां कितें डॉक्युमेंट आहा ते हाडाय म्हणटा. पूण काम चलता तेंगेलें पूण तो म्हणटा आमगे डॉक्युमेंट हाडाय. एक प्लॉटां तर एक आम घर बांदताय जाल्यार कोणें कंप्लेन केलें जाल्यार ते ओनराल डॉक्युमेंट हाड लायताय. आनी तेच भाशेन आतां तेणें तें काम चालू आहा तें कसलें काम तें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाल्लें पूण तें कांय केलें ना. आतां आमकां MLAन आश्वासन दिलां आमच्या आनी कलेक्टरा आनी रेल्वे मदें डिस्कशन करून तेणें सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून तेजे वयर डिस्कस करया मागीर तो मुखार वचपाक आपूण वावुरता म्हणून. आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका कित्याक आमगे आख्खे गांवांत डस्ट जाता. आमकां थिंगा क्रॉसिंगाक कितले त्रास जाताय. एक जायते थिंग दिसाक हुने बार 24 सुमार ट्रेन वयता आतांच आनी एक 10-15 मिनटान गेट पडटा. आनी डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार इन फ्युचर लोकांक थिंगा आलवाल आहाय. लोकांक तो कोडशे डास्ट हावच पडटलो कित्याक ते हाय स्पिडीन वयतल्यो. आनीक जायते भाशेन सगल्यांक त्रास आहाय थिंगा. सगळे रावतलो जियेतलो लोकांक घर वचपा आहाय. सगळे भाशेन ते लोकांक त्रास जाता. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हाका वेलसांवचे सरपंच हाणें म्हाका कळयलें की जे आमचे वेलसांवचे भाव जे इफेक्टेड जे लोक आसात तांकां ते म्हाका कडेन उलोवपाक सोदता डिस्कस करपाक सोदता. तेन्ना हांवें तेंगे ताबडतोब हांवें हेका रिप्लाय केली. सो आमी बसून जाता ते भाशेन आमी सॉर्ट आवट करया. आनीक आयज हांगासर सगळीं जी इफेक्टेड आमची जी भाव भयणां आसात वेलसांवची जी रेल्वे इफेक्ट जाता ती हांगासर आयली आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें. आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवची न्हू. तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें खरेंच हें आमचे भितर जावं कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता. आमचे जे इफेक्टेड लोक आसात ते एक स्टोरी सांगता. हाचे भितर एक कितें तर सोल्युशन येवपाक जाय बाबा हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जें पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता. आनी ताकाच लागून आमी हांव डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करतलो बाबा जाता तितले बेगीन एक पब्लीक हियरींग दवरचें आनी हांव ताका रिक्वेस्टान लोकांकूय सांगूंक म्हाका बरें पडटा. I thank our MLA who has called all the people over here. I am very grateful for him. Our main issue was regarding the double tracking, and it was mentioned in the letter sent to me that the people who have the property is encroached, those people only could attend the meeting. So those people are only come. There are more people who have the right of way, whose houses are nearby and having problem. And there are some people who have power of attorney and they couldn't attend this meeting because I got a letter yesterday and today we had to come. The solution given by our MLA is that we will meet the deputy collector and we'll discuss with him how we can solve this problem. Railways will also attend, madam, that meeting with the deputy collector. The railways also will attend. I don't think the railways will attend, but I would want the railway authorities to attend this meeting. Because with the people, with the deputy collector, with our MLA and with our local people, I think we'll come to some solution. Thank you.